Robert Lobo आणि कुटाम लूड्स वडो नॅन्सी फ्रँकी वेगस आणि कुटाम San Pedro वडो Josvia Joanna Di Cunha Viana Di Souza San Pedro वडो Lina Rego Oses वडो Bronson आणि Nisha नित्यादार दुसरं वडो Aston Florence वामंचूर अनिल रीमा आणि अनिया मोंथेरो San Sebastião तिसरो वडो प्रत्येकी रदेगातीर मिसूंचे अर्गा मिसितात Ashley Di Souza San Jose दुसरं वडो Vivian Cheryl Montero San Anton दुसरं वडो Staff Students Saint Sebastian English Medium School Permanuru Leadwin Di Souza नित्यादार दुसरं वडो प्रशांत आणि प्रेसिला क्रास्ता सारिता वडो जीविताच्या देण्याक अर्गा सावन मिसिता प्रिया मोंतेरो बाळू जेसू वडो अर्गा मिसिता सल्वादोर Di Souza आणि कुटाम नित्यादार दुसरं वडो एलियस Di Souza दुबई चेतन जोबिटा आणि क्रिसल जियाना Di Souza Our Lady of Health वडो माउरी सालिस मोंतेरो सामाइकल दुसरं वडो नाथल रेगो आणि कुटाम सालोविस पहिलं वडो जेनिशा डिओला Di Souza फातिमा पहिलं वडो लीना वेगस आणि कुटाम जलगांव कोसेस वेगस San Francis पहिलं वडो डॅनिट स्टीव Di Souza रोसारियो पहिलं वडो विनिफ्रेड Di Souza नित्यादार पहिलं वडो क्लिफर्ड Di Souza San Sebastião पहिलं वडो आयवन लिडविन आणि क्रिस्टन मोंथेरो क्राइस्ट द किंग वडो नवीन आणि वनिता Di Souza San Michael पहिलं वडो नवनीत आणि निश्मिता Di Souza San Michael पहिलं वडो जीविताच्या देण्याक अर्गा सावन मिसिता वेलिटर स्विडल Di Souza सारिता वडो अर्गा मिसिता ऑर्सन Di Souza फातिमा दुसरं वडो डिओन आणि विनोना टेलिस फातिमा दुसरं वडो अनिता Di Souza आणि कुटाम मिलार माय वडो विन्सेंट Di Souza आणि कुटाम लूड्स वडो रीना जोसेफ वॉल्टर फातिमा वडो जोस्ना आणि ब्रॅनफोर्ड फातिमा वडो लियाल मेलिशा Di Souza San Anton पहिलं वडो प्रवीण ज्योती मोंतेरो San Jose पहिलं वडो बाजिल अशोक Di Souza San Paul पहिलं वडो जॉर्डन आणि जोबिन Di Souza Our Lady of Health वडो फेल्सियन आणि आयडा Di Souza आणि कुटाम San Teres वडो ऑल्विन जोशना आणि एल्स्टन इथन Di Souza San Teres वडो प्रिन्सन Di Souza San Teres वडो क्रिस्टिन Di Souza San Teres वडो शर्विन रियॉन Di Souza होली क्रॉस वडो कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसायटी पेरमन्नूर मर्लिन Di Souza होली क्रॉस वडो जुलियाना Di Souza रोसारियो तिसरो वडो राजेश वायले Di Souza पानीर पॅरिश वॉल्टर आणि रोज Di Souza San Paul दुसरो वडो क्लेमेंट मोंतेरो वेलंकनी वडो रेन्सिया आणि रईसल Di Souza सारिता वडो प्रिन्सिपल स्टाफ and students San Sebastião PU College Permanuru Sebastião अर्गा सावन मिसिता San Sebastian Aided High School Permanuru जीविताच्या देण्याक अर्गा सावन मिसिता सुनील आणि निविता मोंतेरो क्राइस्ट द किंग वडो लीना मोंतेरो क्राइस्ट द किंग वडो लोबो आणि लोबो कुटाम San Teres वडो स्विनी ग्रिशल Di Souza San Pedro वडो नतालिया फर्नांडिस नित्यादा दुसरं वडो लेस्लर Di Souza San Anton पहिलं वडो फ्रांसिस पॅट्रिक Di Souza लूड्स वडो फेल्सेन मोंतेरो San Pedro वडो रीटा Di Souza San Paul पहिलं वडो डीलन आणि डिऑन कुटिना Our Lady of Health वडो मेल्विन सी आणि विल्मा Di Souza San Pedro वडो रोनाल्ड क्रास्ता आणि कुटाम बाळोक जेसू वडो एडवर्ड सुजाता Di Souza नित्यादार पहिलं वडो ज्योती स्टीवन डेलरिया San Sebastião दुसरं वडो पवित्रा जोसेफ आणि विना Di Souza नित्यादार पहिलं वडो प्रिमल आणि विनॉल Di Souza नित्यादार पहिलं वडो मार्सेल टेलिस फातिमा पहिलं वडो San Sebastião अर्गा सावन मिसिता ग्लॅडिस Di Souza सेक्रेड आर्ट वडो अर्गा मिसिता मार्टिन Di Souza क्राइस्ट द किंग वडो अर्गा मिसिता स्टीवन विना Di Souza Our Lady of Health वडो रोशनी रोशल आणि रोशना आपोस नित्यादार दुसरं वडो अरविन फेरावानी प्रिया Di Souza San Luis दुसरं वडो ऑल्विन फेरावानी लविना Di Souza San Luis दुसरं वडो निशल जॅनेट Di Souza एलियर पदव ICYM संघटन पेरमन्नूर रॉय आणि डॅफ्नी आणि कुटाम नित्यादार पहिलं वडो रिवन मोंथेरो वेलंकनी वडो रियॉन मोंथेरो वेलंकनी वडो रॅनन मोंथेरो वेलंकनी वडो जेफ ग्लेथ Di Souza वेलंकनी वडो रोशन शिबा मोंथेरो बाळोक जेसू वडो जस्टन क्रास्ता वेलंकनी वडो या सर इरद्यापसोतू या मिसच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस मागिया मोगचनो आईच्या ह्या वर्त्या संभ्रमांच्या दिसा एका कुटुंबाच्या स्पिरितान
आमच्या पात्रोन सान सेबेस्त्यांक मान करतना आज आमच्या दियेसुजेन क्रिस्ती एकवटाचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती तशेंच पापान दिल्लो जागतीक क्रिस्ती एकवटाचो संदेश आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक आपोवणें दितात. क्रिस्ताच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरयलो आमचो पात्रोन सांत आपल्या त्यागाच्या जिविता मुखांत रक्ता साक्षीच्या मरणाद्वारे क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली आनी आम्हा समेस्तांक एक परजळीक देख जावंक पावला. आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशान आमचे जिविताचे पैण करता आसता आमच्या पात्रोन सांत सेबेस्त्यांवाची बावार्थान आनी बरवशान बरयल्ली जिणी आमकां प्रेरण. कशें आमच्या पात्रोन संतान ताका दिली आत्मीक देणी पवित्र सभेंत आनी आख्ख्या संवसारांत शांतीपण सोडोवच्याक आनी क्रिस्ताची कूड बळवंत करूंक वापरली, तशेंच आमी ताची भक्तिका ताणें दाखयल्या वाटेन चलोवन देवाचो मोग त्यागा सॅक्रिफिसांत संतुश्टपणांत आसा म्हण आमचे आदर्श जिणे मरिफात परगट करूंक जाय असची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. आनी हें पवित्र बलिदान देवान आमच्या पात्रोन संता मरिफात आमचेर वतुल्ल्या सर बेसवांक अर्गां दिवन भेटोवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्तय मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो आम्हा समेस्तांक फिरगस घरांक आज व्हरतो संतोशाचो दीस कित्याक म्हळ्यार आज आमी समेस्त फिरगस घरां आमचो एकवट आनी भाव बांधवपणाचो तो एकवट संभ्रमोंक हांगासर हजर जाल्या सगळ्या वर्सां सा सेबेस्तांवाच्या मजतीन ताच्या ससायेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचेर वतल्या सर कुरपे बेसांवां खातीर आज आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या आनी आमचो हो बांद हो एकवट आज आमी संभ्रमता सांगातास आमी मंगळूर दियेसीजंत क्रिस्ती एकवटाचो आयतारी आचरण करता समेस्त क्रिस्तांवां मदें एकवट आसा जावं दे म्हणणी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तरी कडेन बर मावून रावया सर आमची पातकां आमचें उणेपण आमचे सुखी उडासाक हाडया तांची दुखदन तांचें बक्षाणें जोडून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसोत भगेवन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमीन प्रार्थया
सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवान सेबेस्तेवान तुझ्या रक्त साक्षान बेंदरी नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आणि दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणींक भावार्थांतीर रवंक धैर्य दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी संभ्रमता. खऱ्या भावार्थांतीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञाप्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सियोनाच्या मोगा बसोत ह्या फुडा हांव वगो रावचो ना. तिचे नित्यवंतपण पांत्या बरी पडजडल्या बगार तिचे जैत काळोखांतले चुडी परी पेटल्या शिवाय जेरुसलेमे खातीर हांव आनीकी विशय घेवचो ना. तेदवा हेर जनांगा तुजे थंय देखतली. सगळे राजा तुजो वैभव पळयतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतले. हे नांव सरेस्पर आपुणूच तुका दितलो. तूं जाताले एक पडजलीक मुकुट सरेस्पराच्या हातान, वय एक रायाळ माणिक तुज्या देवाच्या हातान. कोणूच तुका सोडलेली बायल म्हूण आपोवचें ना आनी तुज्या देशाक देसवार जाल्लो गांव म्हूण म्हणचें ना. पूण तुका म्हजें माणिक अशें म्हणून आनी तुज्या देशाक म्हजी पतीन म्हणून आपयतलें. कित्याक सरेस्पर तुका मानवतलो आनी तुजो गांव आपली पतीन करून घेतलो. जसो एक तरणाटो 100 कणचे संगी लग्न जाता तसो तुजो रचना तुजे संगी लग्न जातलो. आनी जसो एक होरेत आपले व्हंकले विशीं संतोसता तसो तुजो देव तुजे विशीं संतोसतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सद्गीता गाया परमेश्वराक हरसिया ताचे नांव वाकणा. सर्पोरसां सर्वेस्पराची विचित्रां घडया ताचे दिसपडते गाया जलगामोते ताची महिमा परगट करा. ताची विस्मिता घडया. सर्वेस्पराची विचित्रां घडया. सर्वेस्पराची विचित्रां घडया. सांग पावलून कोरीन घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मोत दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तातय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदया पासत म्हूण दिल्यांत.
अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगडचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भवार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मो पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासाचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता तो एकलोच आनी तोच आत्मो आपले खुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या खेरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरीं कातरन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घान लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमकां दोडतो संभ्रम. पयल्यान पयलें आमचें फिरगेचें वार्षिक फेस्त पात्रोनाक आमी आज मान करता. दुसरें क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आमी संभ्रमता. आनी ह्या दोनी फेस्तांत दोनी संभ्रमांत एक संगत कॉमन जावन आसा. ती जावन आसा एकवट. तर पयली संगत पळयवया. क्रिस्ती एकवटाचो आयतार म्हळ्यार आमी सर क्रिस्तांवांनी, कातोलिकांनी मात्र न्हय, आमी समेस्त क्रिस्तांवांनी मागण्याद्वारी आनी बोगसाण्याद्वारी आनी सांगातपणाद्वारी
एकवट आसा करूंक प्रयत्न करी जाय. कित्याक जेजूनच म्हणा बापा ते सोमेस्त एक जावं. आनी एकवट म्हळ्यार सोम्याची खुशी जावन आसा आमी सोमेस्तांनी एक जावन जिये जाय म्हण. दुसरें आमचें वार्षिक फेस्त फिरगजेचें. आमी फिरगजेचें वार्षिक फेस्त कित्याक आचरण करचें? एकच कारण फिरगजेचो एकवट संभ्रमोंक आमी फिरगजेचें फेस्त आचरण करता. सगळें वर्सभर आमच्या पात्रोन सांत सेबेस्त्यावाच्या ससायन ताणें आमचेर देवा बापान आमचेर वतल्या सर बेसांवां खातीर आमी देवा बापाक अर्गां दिवचें. सांगतच फिरगज विगारा सांगता एकवटीत रितीन सगळें वर्सभर वावरून फिरगजेंत एकामेकाक हात दिवन एकामेकाची सेवा केल्ल्याचो गुर्त जावन एकवटाचो गुर्त जावन आज आमी हें फिरगजेचें वार्षिक फेस्त आचरण करता. त्या देखूनच आमी देवा बापाक अर्गां दिवन इतल्या व्हड्या संख्यान आज आमी हजर जाल्या. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, दोनी संगतींनी हांवें प्रमुख जावन सांगलें एकवट गरजेचो. तर क्रिस्ती एकवट असो आयतार एक्युमेनिकल संडे आज आमी संभ्रमता एकवट आमच्या जिवितांत कित्याक गरजेचो. दोन नीज गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयली संगत आफ्रिकान पयले फावटी वेता आसतना थंयसर एक शब्द हांवें आयकलो, उबुंटू म्हूण. उबुंटू म्हळ्यार कितें म्हणलें म्हाका समजवना. तो शब्द कित्या खातीर वापरतात म्हणल्यार म्हाका कळीत जावना. त्या देखून तें कितें म्हणलें हांवें कळीत जावंक प्रयत्न केलें. इल्लेशें इंटरनेटार सोदलें आनी एकामेका लागीं विचारलें. ते दळा थंय सांगूंक लागलें म्हाका आनी हांवें वाचलें अशें आसलें थंयसर. एक फावटी सावथ आफ्रिकांत थोड्या जाणांनी वचून एक स्टडी केली. थंयसर तुमकां कळीत आसात कुळयो ट्रायब्स थंयसर आसात. त्या ट्रायब्साची ती स्टडी करता आसतना तांच्या संप्रदाया विशयांत तांच्या समुदाया विशयांत तांणी जाणा जावंक प्रयत्न केलें. त्या देखून एक दीस तीं सक्कट भुरग्यांक एका लायनीर रावयतात आनी सांगतात तांच्या मुखार एक बास्केट दवरतात. बास्केटींत फ्रुट्सां आसात. फ्रुट्सां आसून ती सांगतात हांगा तावन त्या बास्केटी मुशेर कोण पयलें वचून पावता ती सक्कट बास्केट तांकां तांतलीं फ्रुट्सां तुमी खावयेत. थंयसर बास्केट आनी फ्रुट्सां म्हळ्यारच भुरग्यांक बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार थंयसर खाण जेवण सारकें नातलें त्या काळार. आमकां हांगासर गेम्स केल्यार मुखार एक मोबायल फोन लॅपटॉप टॅब दवरती आसलें कोण ना आनी भुरगीं धांवन वेती आसलीं कोण ना. बास्केट फ्रुट्सां दवरल्यार कोणी वेतिनात. पूण थंयसर भुरग्यांक सांगलें तुमी पयलें पावशात जाल्यार तें सक्कट तुमकांच म्हूण. आनी ताणें सांगलें 1 2 3 आनी गो म्हूण सांगता आसतना भुरगीं कोणूच धांवूंक नात. सक्कट भुरग्यांनी एकामेकाचे हात धरले आनी ती सांगाता ती मुखार समकाली आनी त्या बास्केटी सांगाता मुखार सांगाता ती वचून पावली आनी एकामेकाक ताणीं वांटून घेतलें आनी सांगाता ताणीं फ्रुट्सां वांटून घेवन खेली. अशें विचारल्या वेळार भुरग्यां लागीं ती सांगूंक लागली कित्याक तुमी अशें केलें म्हणल्या खातीर. ती म्हणूंक लागली उबुंटू हाऊ कॅन वन ऑफ अस बी हॅपी इफ अदर्स आर सॅड. हाऊ कम वन ऑफ अस कॅन बी हॅपी इफ अदर्स आर सॅड. म्हणजे एकल्यान कशें संतोश भरीत जावचें जेन्ना म्हजी सांगाती सक्कट बेजारायन आसात जाल्यार. त्या देखूनच त्या उबुंटू म्हणल्या शब्दाचो अर्थ आय एम बिकॉज वी आर. हांव आसां कित्याक म्हळ्यार ही सक्कट आसात. आनी क्रिस्ती भावार्थी तेंच आमकां शिकयता एकल्यान सर्गींची वाट सोमकोंक जायना. एकल्याक साल्वासांव आपणावंक जायना. ह्या संवसारी जिणेचें पयण आमी समकत आसतना एकवटान सांगातपणान आमी जेन्ना एकामेकाची सेवा करन एकामेकाचो मोग करन एकामेका थंय बोगसाण्यान जियोन चलता तेन्ना मात्र आमकां सर्गींचें राज फावो जाता. आनी हें त्या ल्हान भुरग्यांत हांव खंडीत जावन आमी शिकी येता एकामेकाचें बरेंपण. दुसरें घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो काजून नेवी म्हणलें. तो एक समुदाय आसलो. एक फावटी टेक्सास म्हणल्या गांवांत वारें वादळ आयलें. सायक्लोन हरिकेन आयलें आनी थंयसर आसलीं घरां सक्कट पडलीं आनी थंयसर आसलीं तांच्या आस्तबदीक सक्कट वळोन गेलें आनी सक्कट थंयसर उदक भरलें आनी थोडो लोक मरणय पावलो. अशें म्हणटा आसतना तांकां कोणूच बचाव करूंक थंयसर साध्य जालें ना. पूण हो समुदाय काजून म्हणलो समुदाय थंयसर येता तो मासली पाक्सो हांगासर कशें आसा तशेंच तो समुदाय थंयसर ते आपणाची दोन खाण घेवन येतात आनी थंयसर जाता तितले प्रयत्न करतात. दुबळो लोक जाल्यार आनी एका समुदाया खातीर ती आपणाचो जीव रिस्केर घालून तांकां बचाव तांचो जीव वाचोवंक ती सोदतात. आनी कोणा लागीं दोनी नातरले तांचे लागीं कितें आसलें तें सक्कड त्या लोकांक दितात. पयशे जावंक पुरो, ब्लँकेट्स जावंक पुरो, मांद्री जावंक पुरो, न्हेसोंक वस्त्रां जावंक पुरो, खाण जेवण पुरो हें जावंक पुरो हें सक्कड थंयसर तीं वांटून घेतात आनी एकामेकाची कुमोग करतात.
तांचे थंय एकवट आनी तांकां हेरांचो मोग आसल्या वरवीं साबार जाणांचो जीव वांचलो आनी परत तांणी नवें जिवीत सुरू करूंक तांकां साध्य जालें. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, एकवट आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत आसचो भोवसड गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार एकवट सोम्यातायेन तावनूच येता. पवित्र त्रिंदादस आमी पळयता, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एक जावन आसात तशेंच आमकांय आपोवणें आसा आमी सदांच क्रिस्ती भावार्थ्यांनी एकवटान जी जाय म्हूण. कित्याक म्हळ्यार एकवटांचें काम आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें. एकवटी सेमिनरींत आसतना एक देवोत याजक तो म्हज्या लागीं सांगूंक लागलो, एकवटांचें काम सोम्याचें, दुस्पटांचें काम देवसाराचें. ताणें म्हणलें आदल्या काळार साबार पोटी आमी पळयता मस्त जाणांच्या आंगार देवसार येवचे. आमच्या फिरगजेंत पक्षिकेरेंत पळयता मालगड्यांक कळीत आसा जावंक पुरो बाब स्टॅनली पेरेर आसतना साबार जाणांक हाडून येताले आनी देवसार दवंडयताले. तो म्हणालो आजकाल हें सक्कड आमकां दिसना. कित्याक? देवसार नांगी ना पयस लागी देवसार. तो म्हणालो देवसार चतूर जाला. देवसार आतां कोणाचे आंगार येना, बगर पयस तावनूच एकामेका मदें लढाई झगडें करून एकवट आसलो तो तुटोवंक पळयता. आनी जेन्ना एकवट आसलो म्हज्या वरवीं हांव तुटोवंक शकता, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या फिरगजेंत हांव एकवट तुटोवंक कारण जाता, तेन्ना हांव सोम्याचो पाटलावदार जायना, देवसारचो पाटलावदार जाता म्हूण त्या याजकान म्हाका सांगलें. त्या देखून आमी खंयसरी आसल्यार एकवट आसा करूंक प्रयत्न करचें भोवसड गरजेचें. तशेंच मोगाच्या भाव भयणींनो, हांवें सांगलें क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आमी संभ्रमता. अशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत साबार कडेन जेजून सांब पावलांनी सांगलां आमी जाता तितलें एकवट आसा करूंक प्रयत्न करी जाय म्हण. पयल्यान पयलें हांवें येदोळ सांगलें वाक्य जुवांचो बांजेल 17वो अध्याय. जेजून मागलें बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, ते आमचे थंय एक जावं आसो म्हूण सोम्यानच मागणें केल्लें. सांब पावलोचीं पत्रां पळयलीं जाल्यार 2-3 घडे आमी वाचता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावल म्हणटा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. हो सुरविल्या क्रिस्तांवांक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तांचे मदें घुसपट गोंदळ उब जाल्ल्या वेळार तो म्हणटा तुमी पवित्र स्नानांत सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय एक जाल्यात, बावतिस्म मेळ्ळा, पवित्र आत्मो तुमचेर आयला, त्या देखून तुमचे मदें वांटे फांटे जावंक नजो, तुमी सांगाता एकवटान जी जय म्हूण तो सांगता. आनी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा आतां भावांनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां, तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जाय, तुमचे मध्ये तंड आसा नाये, तुम्ही एक मनाचे एक आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय. किर्तनगारी अशेंच म्हणटा हाऊ गुड अँड प्लेजंट इट इज वेन गॉड्स पीपल लिव्ह टुगेदर इन युनिटी. भाऊ भयणी जेन्ना एकामेका थंय एकवटान जियेतात ती कितली भागी म्हणून किर्तनगारच म्हणटा. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावल म्हणटा 12व्या अध्यायांत जशें एक कुडींत साबार सांदे आसून हर एक सांद्याक वेगवेगळें काम आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एकच कूड जावन आसा. ह्या फुडां जुदेव, ग्रेक, गुलाम, स्वतंत्र, दादलो, स्त्री म्हणलो भेदभाव तुमचे मदें ना, तुमी समेस्त जेजू क्रिस्त थंय एकवटल्यात. आनी जेजू क्रिस्तानच म्हणा खंयसर 2 वा 3 म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हूण सोम्यानच म्हणलां. आनी सुरविली क्रिस्तांवां कशें जियेलीं, एकवटीत रितीन जियेलीं हें आमकां धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आशिल्ल्या धर्मदूतांचो आनी भावार्थ्यांचो जोमो माया मोगान एकवटान जियेतलो, भावार्थ्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतालीं. आनी हें पळयल्लो हेर लोक तांणी क्रिस्ताचो भावार्थ आपणायलो. आज आमी आमकांच एक सवाल विचारी जाय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताची पाटलावदारां आमचें जिवीत पळोवन, म्हजें वैयक्तीक जिवीत पळोवन, कुटुंबाचें जिवीत पळोवन, फिरगज कुटुंबाचें जिवीत पळोवन कितलीं जाणां क्रिस्ताचो भावार्थ आपणावंक सक्तीत गी म्हणल्यार आज आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना सवाल विचारी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां बावतिस्मांत एकच मिसांव दिलां, तें जावन आसा आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दी जाय आमच्या जिविता द्वारे. पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट रितीन बरयलां एकवट आसा जाय म्हूण. तशेंच पवित्र सभा हें आमकां शिकयता. वातिकान दुसऱ्या सभेचे दस्तावेज Unitatis Redemptiratio
तातूंत 3-4 संगती अशे बरयलेले आसात. पयल्यान पयलें ते सांगता क्रिस्ताची आशा जावन आसा पवित्र सभेचो एकवट, हें हांवें दळूच सांगलें. आनी दुसरें डायलॉग अँड कॉपरेशन, म्हणजे आमी एकामेका लागीं वाद विवाद संभाशण चले जाय. क्रिस्ती पंगडा मदें कसलेंय मिसअंडरस्टँडींग आसल्यार ते आमी पयस करूंक प्रयत्न करी जाय. तिसरें थंयसर सांगता प्रेयर आनी आत्मीक रिन्यूवल, प्रेयर अँड स्पिरिच्युअल रिन्यूवल, मागण्यांत आनी आत्मीक कार्यांनी आमी क्रियाळ जावन आमचे मदें आसलो कितेंय घुसपट गोंदळ आसा जाल्यार तो पयस करूंक प्रयत्न करी जाय. आनी चवथें आनी गरजेचें रेस्पेक्ट, गौरव. हांवच व्हडलो म्हूण सांगून दुसऱ्या पंगडाक सकल घालचें न्हय, बगर आमी सांगाता मेळोन आमी कशें वावर करी येता आनी कशें क्रिस्ताक साक्ष दिवं येता म्हणलें आमी येवजण घाले जाय म्हणटात. आनी अखेरेक सांगता आमी आमकां हर एकल्यांक एकच मिसांव आसा, ओन्ली वन कॉमन मिशन, दॅट इज सोम्याची सुवार्ता आमी परगट करचें. एक्युमेनिकल संडे, क्रिस्ती एकवटाचो आयतार म्हळ्यार इतलेंच आमी समेस्त क्रिस्तांवांनी सांगाता मेळोन सोम्याची सुवार्ता परगट करचें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज फिरगजाचें फेस्त, व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता. सुरवेर हांवें सांगलें फिरगजाचें फेस्त म्हळ्यार एकवट पासारचें फेस्त. एक फिरगज जावन, एक फिरगज कुटाम जावन फाटल्या एका वर्सांत आमी एकवटीत आसून सांगातास विगारां आनी लायक मुखेल्या सांगाता कसलें सक्कड काम केलां, कसो हांवें क्रिस्ताक साक्ष दिल्या म्हणलें नियाळ करूंक आज हो एक संदर्भ. जर तर हांवें क्रिस्ताक साक्ष दिल्या, जर तर हांवें घाल्ली आमच्या फिरगज गोळी परिशदेन घाल्ली योजना, आमी एकवटीत रितीन फिरगज कुटाम रावूंक साध्य जालां वा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक साध्य जालां जाल्यार खंडीत जावन आज आमी संभ्रमचें फिरगजीचें हें व्हडलें फेस्त सार्थक जावंक पावता. सांगातास सान सेबेस्त्यांव आमकां निराश्रयांक आदार दिवचो, आस्रो दिवचो सांत, आमकां धैर्य दिवचो तो सांत भाग्यवंत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत साबार संगती आमकां कळीत आसात. थंयसर क्रिस्तांवांक दगदवणी आयिल्ल्या वेळार क्रिस्ती भावार्थांत एक जावन रावूंक ताणें समेस्तांक बरवसो दिल्लो तो भाग्यवंत सांत जावन आसा. समेस्तांक सांगाता एकवटीत दवरलो तो सांत जावन आसा. त्या देखून आज आमी पयल्यान पयलें आमच्याच जिविताचेर आमी नियाळ करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें जिवीत क्रिस्तांतय एक जावन आसा गे, वा हांव शेळमळो जालां, केवल नांवा खातीर मात्र हांव क्रिस्तांव जावन जियेतां. दुसरें म्हजें कुटुंब कशें आसा, म्हज्या कुटुंबांत जर तर हांव म्हज्या कुटुंबांत घुसपट गोंदळ जावंक, राग मोसोर, थंयसर दुस्मानकाय आनी लढाई जावंक हांव कारण जालां जाल्यार, एकवट आसलो तो तुटोवंक हांव कारण जालां जाल्यार खंडीत जावन आज सोम्याची देख आमी घेजय, सान सेबेस्त्यांवाची देख घेजय आनी म्हज्या कुटुंबांत एकवट आसा करूंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंब जावन आसा देवान दिवचें आमकां एक वर्तें मिसांव. आयच्याच वांजेलान थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव दाखवाल तुमी म्हजे फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. हे आमच्याच जिविताक आज आमी लागू करी जाय. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांव क्रिस्त थंय एक जावन ना जाल्यार म्हजें जिवीत सुकोन वेतलें. आजकालचो संवसार तसोच आसा. संवसारी संगतींनी हांव मेतेर जावन गेलो जाल्यार म्हजें जिवीत सुकोन वेतलें आनी म्हज्या कुटुंबांत ती सोम्याक हांव पयलो स्थान दिना आनी केवळ देवसाराचें काम, तें दुस्पटावचें काम हांव करतां जाल्यार म्हजें कुटुंब सुकोन वेतलें म्हणून आज स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा. सांगात फिरगस कुटामी तशेंच हांव एक याजक जावन, विगार जावन, सहायक विगार जावन, वा लायक मुखेली जावन, वा खंयचोय प्रतिनिधी जावन म्हज्याच स्वार्था खातीर हांव वावुरतां आनी क्रिस्ताक केंद्र करून हांव जियेना, वावर करिना जाल्यार म्हजोय वाडो, म्हजें फिरगस कुटाम आज सुकोन वेतलें म्हूण जेजू क्रिस्त सांगता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ही परब आमी आचरण करता आसतना, वार्षिक फेस्त आचरण करता आसतना आमी आमकांच सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत क्रिस्त थंय एकवटीत जावन जियोंक, म्हजें कुटुंबां जिवीत क्रिस्ती केंद्रीत करूंक, सांगातात फिरगस कुटुंबांत क्रियाळ रितीन वावर करून हर एकल्याक जावंक पुरो ग्रेस्त, दुबळो, धवो, काळो, मोटवो, लांब, धाकटीं भुरगीं, प्रायस्तां, कोणी कोणाकच सांडिनासतना, सोडिनासतना, कोणाकच पयस करिनासतना सक्तांक ही सांगाता घालून वावरूंक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा मागया. सांगातच सान सेबेस्त्यांवाची आमी देख घेवया आनी सदांच खालतेपणान, कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, एकवट हाडी जाय जाल्यार खालतेपण भोवसड गरजेचें. खालतेपण ना जाल्यार
हांव म्हज्या विशयांत मात्र चिंता कित्याक म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत सांगलां क्रिस्त सोमी जेजू क्रिस्त कलतो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कलतो जालो त्या देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताका ती उंच उबारला जेन्ना आमी कलती जाता आमी सोम्याच्या दृश्टेंत उंच जातले आमचें कुटाम वर्तें जातलें आमचें फिरगस कुटाम वर्तें जातलें आनी एकवटीत रितीन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकतलें आनी ही सुकुरपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. उबी रव्या आनी आमचो भावार्थ आमी उसान सांगया एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या स वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सकाळा आदी बापाता जल्माला देवाता देव उजवाडाता उजवाड खऱ्या देवाता मुसल्लो खरो देव तो देवाता जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमचे चडवणे पासून सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव काळमेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंच पिलाताकाक ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुंजपी करूंक वैभवान तो परतेन येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा ईश्वर आनी जीवता तो बापा आनी पुताक निवसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समाजारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी दमदार स्थापिल्ले देव सभेक सतमानता पातकांच्या पक्षाने खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्तांच्या विश्वास रावता आमेन. आमची मागणी आनी प्रार्थना आमच्या सर्गींच्या बापाक समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर्व लायक भावार्थ्यांनी विश्वासीपणाचे आनी एकवटाचे देखीन भावार्थ जियेवन संवसारार तुका साक्ष जायशी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी अख्ख्या संवसारात जाती खातीर धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन मोग विश्वास आनी एकामेकाच्या हक्का खातीर वावरूंचे उदारपण चडय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत वांटे फांटे जावन पयस गेल्ल्या भावा भयणींक आमी समजून घेवन विश्वासीपणाचे देखीन एकवटा कुशीन प्रेरीत करच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या त्या दिसा मागता आमी सगळी फिरगजकारां आमच्या मोगाळ विगार भोवमानदीक बाब सिप्रियन पिंटो खातीर तांचे जिवीत नंदन जावन दी फिरगजेच्या सर उदरगते खातीर तशेंच मोगाचे आनी एकवटीत फिरगज कुटाम बांदून हाडच्या मिसा वावरांत आपणाकच समर्पिल्ल्या तांकां तुज्या दैवीक बेसावांनी भर सदांच बरी भलायकी दिवन जे कितें तुज्या महिमे खातीर तांणी करूंक आशयतलां ते सगळे सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आडम कुद्रण नवी इगर्ज बांदूंक येवजिल्लें येवजण बेगीन सुफळ जावचें कर. उदार मनाच्या सर दानिनी तुज्या विस्नार बेसावा मारिफात ह्या येवजणाक जाय असो पुरतो सहकार दिवन तुजी विस्नार बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेसाबावारी जमलेल्या आमकां आनी गांवां परगांवांनी आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या तशेंच फिरगजेच्या सहसांद्यांक राखून सांबाळून वर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा फाटल्या वर्सांनी तुवें आमचेर वतल्या सर बेसावां खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी आमच्या जिवितांत सदांच एकवटीत रावन जियोन
आमचे कुटाम आमचो वाडो आनी आमचे फिरगस कुटाम सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें क्रिस्ती केंद्रीत कुटाम जावन बांदून हाडूंक आमकां तूं खालतेपणान बर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता ही मागणी आमी करता बापा तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी तेका काणीक जमो करा काणीक जमो जाल्या उपरांत मागीर फाटी आसल्यो काणीको हाडच्यो Papa, kali kamcho, tugas tiar puncho, vortia mogan, kaltia kalsan, tugas ti betoncho. Papa, kali kamcho, tugas tiar puncho. Rupa
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. सेबेस्त्यांव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगोन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सेबेस्त्यांव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे सख्तकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिताव नसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया.
बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार चडणे असो, आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन तांक वार मोरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मुणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांसून म्हाका भलायकी मेळटली.
Sagora, Deu Coara, Jesu Christa, Sodvandara, Kargani Varnar, Sarga Vatvarnar, Harga Harga, Harga Harga, Harga Harga, Jeunda Tara. Zalmaची पहिली घडये तावन हायलाय मोगासो सांगान दिवन हातर मोजो वेलाय सोलो सतानी तिच्या मार्गा वयल्यान Siddhamka dostana Kashtakatani sampatana Nirashichi moda Vedugaltana Darshan kelai matana प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवन सेबेस्त्यान तुझ्या रक्त साक्षाक तुवें तुझ्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणान जैते वन केलोय आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैते वन कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी भाव भयणीनो तुमकां आमच्या मोगाळ फिरगसगारांक सैर्यांक आनी हांगा आसलेल्या सर्वांक सासाब्याच्या अभिमानीक भक्तिकांक फादर जॉन्सन सांगी मेळोवन संतोश भरीत फिरगस फेस्त हांव मागतां आमच्या पात्रोन सासाब्याची मजत सदांच आमचेर आसो म्हूण आमचे मागणें भाव भयणीनो आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक फादर स्टीवन जॉयल कोटिन्ना फादर स्टीवन ह्या फिरगजींत सुमार 2.5 वर्सां आसलो पयले 6 म्हयने हांव येवच्या पयलें दियोकोन जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा फिरगजींत तशें इस्कालांत क्रिस्ती शिक्षणाच्यो क्लासी
आनी इंग्लीश क्लासी तो खाण घेतलो हांव येवच्या पयलें फादर JB आसतना दिवकोन जावन आनी हांव आयल्या उपरांत वोट मेळ्ळ्या उपरांत माडेंतिरान 2 वर्सां सहायक विकार जावन पाद्र्या हांगासर आयलो आनी वेता आसतना एक विद्यार्थी जावन सुद्दां आयिल्लो MSW ताका शिकोवंक आहलें वचलें शिकप पूण सुरवेले 3 म्हयने इस्कालांत ताणें दोतोन शिकयल्ली आसा इस्कालाच्या भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमांत आनी ताच्या उपरांत निरंतरी क्लास प्रारंभ जाली सकाळीं 8:30 वरांचेर गेल्यार पाटी येताना रातीक 8 वरां जातलीं सदांची क्लास आनी कितें आनी स्पेशल थोडे कोर्स एटेंड करतलो अशें सकाळीं 8:30 वरांचेर गेल्यार रातीक 8 वरांचेर तोकोन येतलो पूण सुटसुटीत पाद्र्या आनी फिरगजींत कितें कडी ताका जाता तें ताणें खुशयेन संतोशान केल्लें आसा ताची साल समकोण तुवें पळयल्या तो तुर्थान धांवता आनीक जाणटो मागण्या पाद्र्याब देवस्पण पाद्र्याब कालतो पाद्र्याब आतां शर्मा सांगल्या प्रमाणे आनी ताणें बरी सेवा हांगासर ताची तांकी पुर्ती दिल्या ताका म्हजेर बिरमो दिसतेली तो हांगा आसतना एक वर्स आयज जाल्यार दिसपा लागीं ताणें सांगलें म्हाका बिरमो दिसता पाद्र्याबाची देवळी फिरगज इतलो वावर आसा एकलो सुद्दां धांवता म्हज्या कांय चड करूंक जायना म्हजें तूं वचें म्हाका चड जाला म्हूण आनी बिसायबान सांगलें आनी 1 वर्स न्हय तशें सुदारसून वरां म्हूण सांगून तशें आमी 2 वर्सां आपुरबायन सुदारसून व्हेलां आनी ह्या संदर्भाचेर ताचेर म्हाका मस्त मोग आसा अभिमान आसा आनीक बरो प्रसंगदार जो तो अनुभव ताका आसा कित्याक तो 6 मे दिसींत 2 वर्सां रिजन्सी ताणें केल्ली आनी ते दुबळो लोक कश्टी लोक आनी त्या लोकां सांगात 2 वर्सां अनुभव ताणें जडलो आनी कश्टांची जिणी तो थंय जियेला आनी आतां हांगा तावन किडनी होळी वचून 7.5 म्हयने जाले ह्या 7.5 म्हयन्यांनी तो आनी तरणाटोच दिसता पयलींच्यान तरणाटो दिसता कित्याक म्हळ्यार आतां फूल टायम आतां काही स्टुडंट न्हय तो फिरगजींत इस्कालांत सेवा रितेत आसा आनी ह्या संदर्भाचेर आमी व्हरतो संतोश पावता अभिमान पावता नेमिसाचें बलिदान भेटून आमकां बोवा पुरबायचो संदेश तांणी पाठयला तुमच्या समेस्त्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा 1-2 ताळयो पाद्र्यापाक दिया भाव भयणीनो आयताराचें पाद्र्या मेळो बारीक कश्ट म्हणलें तुमी जाणात कोण म्हणी वारडेच्या पाद्र्याक दिसता ते पळया कित्याक म्हळ्यार तांकां सकट तांची जी फिरगज आसा न्ही हांव विकार वार जाल्यार तांचे फिरगज तांकां तांचो वावर आसतना ते येतात मागीर तांचे पुरा आखेर कर्ण 12 वरां इतल्याक येवंक पुरो आनी ह्या वेळाचेर आलतरी थोडे म्हणी पाद्र्याब आसचे न्ही म्हणून आमची आशा ह्या वेळाचेर कोण पाद्र्याब 2 जाण आसात वारडेच्या पाद्र्याब आनी दोगी पाद्र्याब ते चापलीन पाद्र्याब एक आमचोच पाद्र्याब फादर वालेरियन पिंटो चापलीन पाद्र्याब हांगासर आसात आनी एकलो सिरील पिंटो पाद्र्याब आनी हांव सिप्रियान पिंटो आमी बरे तेगी पिंतच जायते फादर सिरील पिंटो जायतीं वर्सां जायत्या फिरगजींनी वावर केला गेलेल्या फिरगजींनी 7 वर्सां रावून आनी बरी सेवा दिल्या आनी फादर वालेरियन पिंटो तशेंच बरी सेवा दिल्या ते म्हज्या वरनी मस्त सिनियर पाद्र्याब फादर सिरील पिंटो म्हज्या वरनी 7 वर्सां सिनियर आनी फादर वाली पिंटो सुमार 15 वर्सां म्हज्या वरनी सिनियर पूण तांचो सांगात तांचो अनुभव केदाळे आमच्या सांगात आसा आनी आज मोगान ते हांगासर आयल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी कोण पाद्र्याब आमकां मेळटात म्हूण पोरमुडी बेस्ताक गेल्लो थंय आमच्या आदल्या बिस्पाचे मीस आहले आनी हो पाद्र्याब हेरी पाद्र्याब फादर देखी उबे रावा तो बी सायबाक आपोवन हाडून आयलो आनी त्या वेळाचेर पाद्रवाड सांगलें फादर परवा आमचें बेस्त हांव येता म्हणा लागलें आतां काम ना म्हूण सांगून न्ही तांकां व्हडली जबाबदारी आसा पंथपिकल मिसांव संस्थो आमचे दीस मिसांवाच्यांनी आनी उरले थोडे सोडायलिटी इन्चार्ज आसात पाद्रवाड सांगलें हांवें बिदारान मस्तोसांनी काम केल्या हांगाय काम केलां काही यारात विकार जावन आसले पाद्र्याब आज आयल्यात म्हाका मस्त खुशी जाली काही देव बरें करूं म्हणटाना हांगा आसा पाद्र्याब संतोश केरे बैलांत फादर जोझफ आसा तुमी जाणात आनी तो खंय कोयमात्तूर पावला आनी त्या देखून ताका येवंक जावना तसो एसिस्टंट फादर संतोष ताका आमची भास येना आयज फादर यू डोंट अंडरस्टँड कोंकणी भासनातलो पाद्र्याब म्हळ्यार ताका समजना जायते आमकां मात समजता सो आमची भास येनातलो पाद्र्याब फादर मोगान आयला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या उपरांत हांगा आसा फादर त्रिशान कितें नशिबान आज बिस्पा सांगता वचोंक नातरलें ताका नाल्यार हर एक आयतार गोळी भेट आसता आज एक गोळी भेट वचोंक नातरलें आनी बरो संदर्भ ताची फिरगज माय फिरगज थंय त्या मोगान हांगासर आयला ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनीक फादर प्रवीण एक घडी उबे राव पळय फादर प्रवीण आमी एकत वाड्याचे जायते
आधी आमी एकाच वाड्याचे शिरताडींत आनी गुड्डे आतां ताका फिरगस आनी गुड्डे म्हाका शिरताडी आमी बॉर्डराचेर आसा आनी आमी एकाच वाड्याचे सांतिनास वाडो तसो आबू आनी आबाचो बाबी गुरकार आसलो मस्त वर्सां बाजी लाभण्यार आमी जिवा सांत म्हूण चारले भक्तीपणाच्या कुटुंबांत ताच्या कुटुंबांत मस्त पाद्री शिश्टाय आसात आतां प्रवीण हांगा आसलो तुमी जाणान 2 वर्सां थोडे दिसा आदी शिकप जावन आयिल्लो मात तो पळय एका रेस्पेराक आयिल्लो पाद्र्याब सांगलें फेस्ताकी ये म्हूण सांगून पाद्र्याब आमच्या सांगात आसा देखून आमी सक्कडी पाद्र्याबांक ह्या संदर्भाचेर व्हडा मोगान संतोशान देव बरें करूं म्हणटा आनीक म्हज्या सांगाता फाटल्या 7.5 म्हयन्यांत हांव फादर जॉन्सनी आसा आनी तुमी जाणांत तो आतां B.Ed करता म्हूण सांगून काल मसो ताका परीक्षा आसली फाटल्या हप्त्यान परीक्षा आनी तोय सकाळीं 8:30 भितर हांगा तान वेता सांजे 5:30 वरांचेर फाटीं येवन ताजें शिक्षण जोडून करूंक आहा ताका फाल्यां हांव काही 2 दीस रजा आसा की म्हूण विचारलें म्हाका रजा ना फाल्यां परत्यान क्लास आसा म्हणून लागलो सो एनी हांव ताच्या तांगी भरतीचो सेवा दिता ताका ह्या संदर्भाचेर देव बरें करूं म्हणटा भाव भयणीनो व्हडली फिरगज जायतीं इस्काल हांगासर आसात मी जाणात आनी संदर्भाचेर हांगा आमच्या मदें 3 कोवेंतां आसात 3 कोवेंताची सिस्टरां आमकां सांगात दितात सेवा दितात बेतेल कोवेंत सिस्टर जोझफ मिऱ्याची वडील आनी सर सिस्टरां सांगाता सिस्टर अल्फोन्सा आनी सिस्टर एझिल्डा चॅरिटी आनी SR सिस्टरां आमच्या फिरगजींक ते सेवा दिवंक आसा आनी सेवा दिवंक जाय आसल्या वेळार तांच्या मागण्याचो आदार आमकां आसा तांकां सक्कडी सिस्टरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हे फिरगज फेस्त म्हणटा आसतना हांगा 9 दिसांचे नोवेन बेस्प फेस्त अशें म्हणटा आसतना फिरगज उपाध्यक्ष अरुण डिसोजा कार्यदर्शी ज्योती हांकां जायतो वावर आसा आनी ती कुशयेन आवाज नासतना संतोशान ती करतात तांकां काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा जायती जबाबदारी म्हणजे सांगा तरी वांटून घेतात आयोगाचो संचालक आसा डॉल्फी डिसोजा हॉल मॅनेजर आमचो माउरीस मोंतेरो आनी तांचे सांगाता 30 आनी 9 वाड्यांचे गुरकार फिरगज आर्थीक समिती फिरगज गवळी परिशद हांचो हांव काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावडटा तांच्या वर्त्या सेवेक सगळे वेवस्थीत तरान आपुरबायेन करूंक शिस्तेन भक्तीन करूंक हे सक्कडी आमकां आदार दितात तांचो उपकार बावडटा आमचो कावन्सिलर आसा बेझिल डिसोजा आनीक विना डिसोजा प्रत्येक तरान बेझिल डिसोजाची वर्ती सेवा हर एका दिसा तो इगर्जी घेता पयले बेटी जेजूची पोर दिसा पोर म्हणटलो व्हडले शर्मार सांगलें न्ही पोर हांवें पळयलें हांगा बरोवन घाल्लें तो एक बोटी हांगा रेस्पेराक आयिल्लो ताणें बरोवन घाल्लें पळयलें 2 गाडे बरोवन घाला म्हणा लागलो काले म्हणून सांगून पयली भेट जेजूची उपरांतली भेट ऑफिसाची विगाराची क्लार्काची म्हणून सांगून तशें आमचो बाजीला सदां सकाळीं इगर्जी घेवन मागणें कर म्हाका मेळून कितें गरजो आसात आमकां आदार दिता उपकार बावडटा आसतना पोर विना मंगळा कॉर्पोरेटर हिणें आमच्या आडम कुदरतावन तो कोटपर्यंत तन काडून नितळ करून आदार दिला हांव देव बरें करूं म्हणटा फेस्त परवा म्हणटा आसतना मात्र न्ही हांव आतां आयल्या उपरांत पयलें रेस्पेरां मस्त बायल्या फिरगजी जातली हांगा हॉल ना म्हूण सांगून रेस्पेरां मस्त बायल्या फिरगजी जातली आतां रेस्पेरां पुरा 99% हांगाच जातात म्हणटाना गायन मंडळीक मस्त वावर आसा फेस्तां परबो जाता येत आसात आनी ह्या संदर्भाचे सगळे गायन मंडळी हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हाचे मुखेलपण घेता आमची श्रीमती बेल्सी मोंतेरो पोर तशें आज आतां फटाफट आमची कितलीं जालीं 500 सेलेब्रेशनां जालीं क्रिसमस नव्या वरास आनी कितलीं रेस्पेरां जालीं कोंबरीचें बेस्त आजोडलें बेस्त आनी नोवेनाच्या दिसांनी सक्कडी लितुर्जी कार्यांनी फेल्सी मोंतेरोन मुखेलपण दिवन जायतीं जाणां भुरगीं कतार म्हणटात मात न्ही कीबोर्ड खेळटात आनी बरें करून आयताराचें तशें फेस्ताक मात न्ही हर एक आयतारा कितलीं मिसां तांकां शनवारा सांजेर 1 मीस आयतारा 4 मिसां 5 मिसां जायतीं जाणां कीबोर्डांनी खेळून हेल्प करतात तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं 10 दिसांची लितुर्जी चलोवन वेल्ल्या लितुर्जीक समितीक आनी हाची मुखेलपण क्लेस्ट ज्योतिका आनीक आमच्या ज्योतीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना भुरग्यांचें सगळीं संघटना आसात अध्यक्ष आनी सांद्यांक सामिशन पावल सभा कॅथोलीक सभा CLC ICYM YCS स्त्री संघटन आनी इतर जायती सोडालिटी आसात आल्तार भुरगे पळय आल्तार भुरगे कितले आसात पळय तांबडे तांबडे दिसता कितले सुबीर दिसता थंय मुसर सुमार 35-40 जण आल्तार भुरगे तांकां तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं मिर्यामाक राटावडा सत्त आमचो पावलो मिर्याम ताचे सांगाता ऑल्वीन आनी मार्सेल ताका हेल्प करतात इगर्जे ऑफिसांत जायतो वावर शांती आमची क्लार्क आनी ताका कुशेन हेल्प करता ज्योती काल
12 वरां उपरांत हांवें शांतीक रजा दिली तूं वच तुकाय फेस्ता न्ही म्हणून बारीक कुशेन धांवली ती पूण हांव हांगा 2 वरां जायचे जाल्यार सुरू जायचे पुरशांव आनीक 5:30 वरां पर्यंत जाणां ते येताले एकच पळयतात शांती नाय शांतीबाई नाय क्लार्क नाय ती काय फेस्ता न्ही ती काय घरा वचचें न्ही आतां घाल हांगा ह्या म्हज्या लागीं सो एनी हांव शांती नातल्यार तुमकां कळटा कितलो वावर ती आसा म्हूण सांगून आनी जाका सांगता ज्योती हेल्प करता काय देव बरें करूं म्हणटा कुजनांत आमची दुलसीनबाई आनीक लेत्तीबाई गज नितळ करूंक आनीक ताणें सगळ्यांनी गरज पडटना थंय सावी हांगा सावी सकाळी सावी करतालो एकतलो मनीस म्हळ्यार आमचो सुनील देखून तांकां संगमेस्तांक देव बरें करूं हॉलाची सिबंदी आसा आमच्या मावरिया सांगता ऑझी सुनीता अनिता ग्रेटा आनीक हांगा एलसीडी ऑपरेटर्स मस्तन आसात पुरो नांवां म्हाकाय गुर्तुनात ताजे मेन पळयता हांगा सुनील आनी ताच्या उपरांत बिनॉल गी एलन गी आनीक जायते सांगाती आसात नांवां सांगातल्यार तुमी तांकां पळयतात म्हाका दिसना ते कोण म्हूण सांगून कित्याक म्हळ्यार हांगा ही बोर आड जाला हांगासर क्वायरी दिसना हांगासर कोण ऑपरेट करता म्हणून आमकां हांगा दिसना हांगा मेस्तांक देव बरें करूं बँड स्पॉन्सर्स पोर हांवें तांकां मानाच्यो वाती दिल्यात आनी आज लिडवीन आनीक कुटाम तांणी दिल्ली आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना बेंडकारांक देव बरें करूं आनीक फुलां दान दिल्यान धैर्य काबेस्ताक आमकां हिलरी वेगस आनी कुटाम विजयी बबिता फातिमा पयलो वाडो हांचे उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा आंगवणेचें तेल तुमी दिलां आनीक लायटींग स्पॉन्सर केलां तांकां देव बरें करूं हर एक आयताराचे पेस्ताचे पयशे मेजूंकात आतां ते एक राय आसा तांकां दोग राय एक राणी माउरीस मोंतेरो आनीक जोझफ डिसोजा आनीक राणी पिलोमेना डिसोजा ही हर एका सोमारा सकाळी येवन सगळे पयशे मेजून आपुरबायन लेख म्हाका दितात तांकां देव बरें करूं कदेलां शामियाना हिरारी कुटीना हाणें मांडावळ केल्या देव बरें करूं म्हणटा आसतना सावंड्स एरेंजमेंट्स लॉरेन्स डिसोजा आनीक लायटींग रोशन एंजल सावंड्स पेस्ताक कोंबरीच्या पेस्ताक यूट्यूब लायव्ह केलां पोर आनी आज डेल्सन मिडिया डेरीक सांगात्यांक आनी सैऱ्या पाद्र्यापांक जेवणाक मास्टली दान दिता हर एक वर्सा सांपेद्रू वाड्याचो हेरी डिसोजा शायलेश आनी रुडी तांकां गुटमाक देव बरें करूं फुलां आलतारी पोर तशें आज आपुरबायची वाजां सोंपतात जाल्यार वा माजूरतावन रोज एरेंजर्स अरुण आनी हांवें अरेंजमेंट केलां ताका देव बरें करूं पेस्तां बरोबांक आमकां पाडतिकलां दान दितात हळू डेसा फॅमिली बँगलोर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा इस्कालां जायतीं आसात 2,500 भुरगीं आसात 100 आनीक 20 जाणां स्टाफ आसात ह्या सगळ्या आमच्या LKG तावन PUC पर्यंत आनीक ही इस्कालांत हांगा आपुरबायची सेवा दितात आनी जायतीं शिक्षकां आमच्या फिरगजीन दोतोन शिकयतात कुंभार वाणचीं जायतीं लायक म्हणयारी आसात आनी हांकां सर्वांक देव बरें करूं कोणाचीं नांवां चुकोवन गेल्यार म्हाका बक्षिया आनी निमाणें बोरी सांगलां हांवें तुमी म्हज्या खातीर करचें न्ही तुमी कोणा खातीर करचें तुमच्या फिरगजे खातीर आनीक आमच्या पात्रोन सांत सेबास्तियान खातीर करचें म्हणलें उडास दोन तांकां मेस्तां देव बरें करूं आदल्या आयतारा कोंबरीचें फेस्त भोव आपुरबायन जालें 3:30 वरांचेर आराम कोपेलांत प्रारंभ जाल्ले आराधान लांब पुरशांव सक्रामेंताचें बेसांव वाटेर पियोवच्या उदकाची मांडावळ हांगा सरबत मान वांटप मिसाचें बलिदान आमच्या आदल्या गवळी बापांतावन अदीक मानादीक एलोशियस पॉल डिसोजा आनी उपरांत सुमार एक 3,500 लोक उण्यार उणो आसलो आनी सकड लोकांक आपुरबायचें जेवण म्हाका ह्या हप्त्यांत मेळोंक आयिल्ल्या सगळ्यांनी म्हणलें फादर आदल्या वर्सांय म्हणलें तें तांकां उडास ना म्हूण म्हाका उडास आसा फादर बिरयानी म्हळ्यार बिरयानी कसली परमळ फादर कसली रूस फादर आनी ते चिकन फ्राय आनी रायता आनी सोडा पियोन घट्ट जालें फादर म्हूण सांगून तुमी खुशी भोंवतना म्हाका ही मस्त संतोश जर तर भुरगीं बरें करून जेवल्यार आवयक जावन सो संतोश दुसरो कोणाक जायना करेक्ट कितें सांगचें ऑलरायट फिलोमेन बाय सांग म्हाका आनी एक टिचर जेन्युअर टिचर तशें फिल्सी बाय करेक्ट सांगलें हांवें म्हाकाय तशेंच तुमी सगळ्यांनी खुशी जाता दोश जाता म्हाकाय तो संतोश भोगता आनी त्या देखून सगळी मांडावळ केल्ल्या समेस्तांक फिरगजकारांक सक्रामेंताचें वाहन जावं दी बॅनरां बंटिंगां आलतार भुरगीं पयल्या कुंभारची भुरगीं आनी जेवणाची मांडावळ गेली सकोडांगी रास देव बरें करूं कार्य बेळार जालें शिस्तेन जालें भक्तीन जालें आनीक 8:30 वरां भितर सकाळी कार्यक्रम पोरा आखेर जाला आनी तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं आतां आज आयतार देखून थोड्यो सट्टीक कळोवण्योय आसात
आयताराचे मीस म्हणटाना हप्त्या मदले कार्यक्रम सांगायचे पडटा. आतां फाल्यां सकाळी तावन 2 वरां पर्यंत आमच्या वारड्याच्या पाद्र्यामाचें मिटींग राणीपुरा फिरगजींत आसा. आनीक 3 वरांचेर म्हाका गंटलगट्टे म्हज्या मावशेचो पूत सरला ताच्या मोरणा वचोंक देखून फाल्यां दिसा मदीं हांव आसचो ना. बुधवार मंगळार तावन थोडी कुटुंबां बेजार दवरल्यांत तुमच्या गमनाक. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगलें एकलोत पाद्र्या बेदोडल्या फिरगजींत 1100 वयर कुटुंबां म्हणटना ही कुटुंबां बेजार करून कितलो वेळ जाय. मदें मदें मिसां मोरनां रेस्पेरांनी आखेर जावनात मदें मदें आसात. आनी तशें म्हणटा आसतना वारड्यांत हांगा जायती राटावळ आसता. खंय खंय रिलेशन करून सुरू करया म्हूण सांगून ताका साकार दिया. मंगळारा 2 3:30 3 वरां उपरांत कुटुंबां बेजार कोसेस वाडो. बुधवारा सकाळीं 6:30 वरां उपरांत सांत आंतोन पयलो वाडो. ब्रेस्तारा 6:30 वरां उपरांत सॅबॅस्तियांव 3रो वाडो. शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरां उपरांत सांज उजे 2रो. शुक्रारा 2 3:30 वरां उपरांत सांज उजे पयलो. परत्यान सांगता मंगळारा 3 वरां उपरांत कोसेस. बुधवारा सकाळीं 6:30 वरां उपरांत आंतोन पयलो. ब्रेस्तारा 6:30 उपरांत सॅबॅस्तियांव 3रो. शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरां उपरांत जुजे 2रो आनी 3:30 वरां उपरांत जुजे पयलो. गरजेचे विशय हर एका कुटुंबाच्या संद्यांनी घरा बेजमेंत वेळार आसूंक प्रामाणीक प्रयत्न करचे. मागण्यांत कंतरांत भक्तीपणान वांटो घेवचो. तुमच्या पेट्यांक ते तुमी कंटिन्यू करचे मी ना वता न्ही. तुमच्या पेट्यांक घरा बागलार बांदून घालचें. पयस बांदून घालचें. आनी चवथें हर एक वर्सा कितें तुमी काणीक दितात मोगाची काणीक बेजमेंता वेळार ती फिरगेच्या विविध योजना खातीर तुमी जाणात. 3 वर्सांनी आमच्या हॉलाच्या वयल्या मदल्या सकयल्या त्या योजनाक तुमी दिल्ली ताचे खातीर करशिल्ल्या. आतां आज मागणी केल्लें म्हणून आयकलें तुमी बावरचे प्रार्थना वेळार. आडम कुद्रुंत होली रोजरी चर्च प्रोजेक्ट हाचे खातीर तुमची मोगाची काणीक जावन आसतली. येवच्या सोनवारा हे वामांजूरच्या एका तरणाट्यान फोन कर फादर सांगा आतल्या मागीर तांकां खबर मेळटा. फादर सांगो ना आमच्या विरगजीत आसलो फादर म्हणून कळ्ळें सांगो गोंयचो साहेब नाटक आसा तुमी सांगा फादर. हांगा थंय कोण येतात रे सांगा फादर जायत सांगता. आतां नेक्स्ट येवच्या आयतारा सकाळीं 7:30 वरां उपरांत कातोलीक सभेचें मिटींग आसतलें. फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर 7:30 वरांच्या मिसा वेळार CLC गोल्डन जुबली इनॉग्रेशन तुमकां आपोवणें आसा. आतां भाव भयणीनो थोड्यो वाती वांटूंक आसात. आनीक ह्यो वाती फादर प्रवीण हांगासर आयला. डॉक्टर प्रवीण डॉक्टरेट करून आयला 6 वर्सां भायर शिकून. फादर तुमी दिया. आनीक हांगासर फादर आमच्या फादर 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 हेरी आमचो सॉरी फादर त्रिशान आसा. फादर हेरी आसा पक्का तुमी दिवा. हांव वाती वाच सांगतना झटपट येया आनी ह्यो वाती व्हरून वचा हांगा मुखार जावन. आयच्या कार्यक्रमाक ऑलरायट आतां लायटींग स्पॉन्सर केल्ली. पोरायतारा पर्यंत कितें दिलां तें सांगून हांवें वाती वांटल्यात. जोझफ मेरी डिसोजा ग्वादुलापे. विन्सेंट ओलिविया फॅमिली फ्रांसीस सावेर 3रो. निक्सन डिसोज सॅबॅस्तियांव पयलो. जीन मेगन मोंतेरो फ्रांसीस सावेर 3रो. आग्नेल कॅन्यू डिसोजा रुजार माय. ऑड्री एडॉल्फो डिसोजा गुटाम सॅबॅस्तियांव 2रो. स्विनी ग्रिशल डिसोज सान पेद्रो. एडवर्ड सुजाता डिसोजा नित्यदार पयलो. गेनेसीस प्रिंटर्स रविराज डिसोजा पेरमन्नूर. बॉलपिन आनीक प्रितिका डिसोजा कुटाम राणीपुरा. रेशमा डिसोजा फातिमा वाडो. आनीक ICYM पेरमन्नूर मुर्तूम 5000. फ्लोरा डिसोजा होली क्रॉस वाडो आनी सगळ्यांनी 5,000 रुपये लायटिंगा म्हणून स्पॉन्सर दिल्ले. फुलां दान दिल्यांत विजयी बबिता वेगस फातिमा पयलो. पेस्ताच्या जेवणाक मासली दान दिल्या हेरी डिसोजा कुटाम सान पेद्रो वाडो. पार्टिकलां दान दिल्ले डेसा फॅमिली बँगलोर. आनी ताच्या उपरांत मुद्दम जावन दिल्ले शायनी डिसोजा आनी कुटाम सान सॅबॅस्तियांव 2रो वाडो 10,000 रुपये. शायनी डिसोजा आनी कुटाम सॅबॅस्तियांव 2रो वाडो 10,000 रुपये. अपुलीन डिसोजा वेलंकणी 6,000. राजेश आयडा लविना डिसोजा लुईस 2रो 5,000. दायलेश डिसोजा रोझेरियो 3रो 5,000. स्टॉलिन शर्लिन डिसोजा मायकल 2रो 3,000. स्टॅनी कुटीना मायकल 2रो 2,000. अनाबेल ग्रेस रोलन रायन वलेन्सिया 2,000. नेल्सन रॉड्रिगस फातिमा 2,000. रॉबर्ट डिसोजा सेक्रेट 2,000. ॲग्नेल कॅन्यू डिसोजा रोजार माय 2,000. स्टीवन मॅलान डिसोजा सान लुईस पयलो 2,000. वीना डोरिन डिसोजा तलपाडी 1,500. रोनाल्ड क्रास्ता इन्फेंट जीजस 1,500. आतां 1,000 रुपये दिल्ली
प्रशांत मुक्ता डिसोजा इन्फेंट जीसस, फ्रांसिस फेल्सी डिसोजा फातिमा दुसरो, हेलेन वेगस सान पाउल पयलो, जॉन प्रकाश डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो, मार्सेल सुनीता मॅक्लिन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो, सिल्वेस्टर फेर्नांडीस सेबॅस्टियन पयलो, रोडॉल्फो रेनिटा डिसोजा फातिमा पयलो, मथायस जॉयस डिसोजा इन्फेंट जीसस, विन्सेंट अनिता पोस वेलंकणी, हेनरी हेस्टन डिसोजा पेद्रू, डिलन डिल्सन मॅथ्यू इन्फेंट जीसस, ग्लॅडिस नॉयल प्रीमा डिसोजा सेक्रेड हार्ट, मेल्ड्रिक मेलिशा डिसोजा रोजारमाई, ॲस्टन फ्लॉरेन्स वामंजूर, फिलोमिना ई डिसोजा वेलंकणी, फिलिप अनिता डिसोजा नित्यदार नगर, टाइटस मोंतेरो सेबॅस्टियन तिसरो, इन मेमरी ऑफ लुईस क्रास्ता कार्मिन क्रास्ता सारिटा, मार्कू वेगस लुईस पयलो, माउरिस आलिस मोंतेरो मायकल दुसरो, कोसेस वेगस फ्रांसिस हवेर पयलो, विनिफ्रेड डिसोजा नित्यदार पयलो, अर्विन डवार्ने मेनेझस जुझे पयलो, संतोष डिसोजा रोझेरियो दुसरो, जॉयसन आणि क्रेस्विल, थियो डिसोजा सांतेरेस, सेबॅस्टियन फ्रेंड्स पेरमनोरू, डेल्सन ॲश्ली डिसोजा सेक्रेड हार्ट, रेविन ईथन डिसोजा सेक्रेड हार्ट, राकेश रॉय वेगस रोझेरियो दुसरो, जोविटा मार्टिस वेलंकणी, नतालिया फेर्नांडीस नित्यदार दुसरो, सिसिलिया क्रास्ता नित्यदार नगर, जेरोम लॉरेन्स डिसोजा फ्रांस हवेर पयलो, प्रिमल आणि विनॉल डिसोजा नित्यदार पयलो, विशाला मारिया अल्मेडा कोसेस, बॉलपिन प्रतिभा डिसोजा राणीपुरा आणि रोशन आणि शीबा मोंतेरो इन्फेंट जीसस, अनिल डिसोजा कोडिकल. असो मेस्तांक देव बरें करूं भाव भयणीनो तुमच्या उदार मनाक आणि परत तुमकां असो मेस्तांक देव बरें करूं म्हूण सांगून तुमकां बरें पेस्त मागून फादर प्रवीणा की देव बरें करूं. आतां फादर स्टीवन आतां 2 उतरां आनी मिसाचो आशिर्वाद. मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें विगार बापांक तशेंच समेस फिर्गस घरांक सान सेबॅस्टियनाचें बरें वार्षिक फेस्त मागता. सान सेबॅस्टियनाचे ससायन आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची समेस आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवून येवन दी म्हूण हांव मागतां. सांगतास व्हडलें फेस्त म्हणटा आसतना विगाराचें अनावन्समेंट जाल्ल्या उपरांत विगार वारान उलोवचें. हांव विगार वार जावन उलयना, बगार तुमचो मोगाचो कुटुंबाचो याजक जावन उलयतां. कित्याक म्हळ्यार पाद्राबान सांगल्या प्रमाणे 2.5 वर्सां म्हज्या याजकाची जिविताची 16 वर्सां ह्या फिरगजेंत हांवें करसिल्यांत. आनी ह्या फिरगजे विशयांत खंयच्याय फिरगजेंत आसतना याजका लागीं विचारचें आसतना आनी गेल्ल्या उपरांत कशी फिरगज ती, आदली फिरगज कशी, पेरमनोर कशें जाता. म्हजें पयलें उतर येवचेंच ती सिंपल अँड लवींग म्हणलें शब्द. खंयचोय पयलो शब्द येतात न्हय तो काळ जावन येवन सगळीं त्या देखून हें सुद्दां म्हजें 4-5 फावटी येयलां सिंपल अँड लवींग, सादो आनी मोगासो लोक म्हण हांवें सांगचें. आनी हें हांव काळजांत हांव पाती येता आनी विश्वासान सांगता. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या 2 वर्सांनी तुमी तुमचो सांगात म्हाका दिला. सडावत जावन हांव हांगासर नातुल्लो जाल्यार विगार बापानी सांगल्या प्रमाणे शिकपा खातीर भायर आसतलो जाल्यार तुमी म्हाका मोगान पळयलां, म्हजे पासत मागलां. विशेश करून तुमच्या मागण्यांत म्हजो उडास दवरला म्हूण हांव पाती येता. सांगत आस म्हाका उडास येवचो सडावत हांव मेतेर जावन येतलो जाल्यार हांगासर आसच्या कुटुंबाचो विगार बापा सवें सुनील, आमची दी तुलसीनबाई, शांतीबाई, कार्यदर्शी, मिरन्याम, मावऱ्याम सगळ्यांचो उडास काडटा आनी तुमच्या पासत हांव मागतां. परत एक फावटी समे जेजू क्रिस्ताची आशिर्वाद तुमचेर देवून दी. सदांच तुमचे फिरगस कुटाम अशेंच एकवटीत जावन समे जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावचे फिरगस कुटाम जावन दी म्हूण हांव तुमकां मागतां. आतां उबे रावया आनी निमाणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आशिर्वाद घेवंक तकले बागया. सगळ्या संत भक्तांची विशेष करून सांत सेबेस्तियानाची आज परब आमी आचरण करता. ताची महिमा आनी संतोष देवात हांव येता. तोच देव तुमकां सदांच आपलो आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी. सांत सेबेस्तियानाच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचें काळीज आनी मन लावंक तुमकां गटाय मेळूं. सर्गींच्या वैभवाक सांत सेबेस्तियान पावलो देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं. वचून येयात
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत सेबेस्तांवाचे मागणे आमी सांगता म्हणया. सांत सेबेस्तांव तुमकां मोगाचो जावन आसाय. म्हज्या काळजाक दिश करून म्हजी कालती विनंती आयक. हांव सगळे उलयता ते म्हज्या कश्टां हांसून म्हाका राखलाय. तूं म्हजो हात मुखार चलयता म्हूण हांव पातयता. ते वाट दाखयल्या कडेन हांव तुजो पाटलाव करता. म्हजे परशे स्पर्शार करून जेणे सकत म्हाका दी. हांवें दुबलो मोग म्हजे कडेन तुका दिवंक काय ना. म्हज्या मोगाच्या सांत सेबेस्तांव म्हजी कालती विनंती आयक. हांव तुका फाटीफोड जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पिता. आमेन. कृपेन बरले समजुचे संगता स्त्रिया भितर तूं सुदेव स्त्री फॉर्मचे जेसू भगवती मरिया देवाची माय आमो उपयागाती विनंती कर आता आमी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. Papaci, puterci आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमेन. Sebestyał patronam Cię do Cię martyra. Labăiam ca Tu Jesus ai, Hrista Cię sogera. Labăiam ca Tu Jesus ai, Hrista Cię sogera. San Sebastian patronam Cię do Cię martyra. Labăiam ca Tu Jesus ai, Hrista Cię sogera. Labăiam ca Tu Jesus ai, Hrista Cię sogera. Sampătlea baunda Îtmea ce-n bolza lui Baua tandândă-i telea
आत्मिक प्रेरण दिले दोरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron amcia, noaptea martiră. मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron amcia, noaptea martiră. Labăiam ca tuci să sai, Hrista cea sogera. Labăiam ca tuci să sai, Hrista cea sogera. Sumia Jesuso, Presario Sandish Christaso, Zorloi Kuro Martiraso, Amar Sasmici Vitaso, Mogal Patron Bosteau Bapa, Naman Kertawa Mituka, Pautura Kramcha Servalja.
Cristaच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या गोट्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. दोघदोणीक सांपटल्या पावंडार अज्ञाचें बोल जालो भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा. San Sebastian, patron आमच्या गोट्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. मनशांच्या आज्ञा प्रास सुम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ वो तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे. San Sebastian, patron आमच्या गोट्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. San Sebastian, patron आमच्या गोट्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. San Sebastian, patron आमच्या गोट्या मार्तिरा, लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा, लाभय आमकां तुजी ससाय
Cristaच्या सोजेरा दोन एक सांपटल्या पावंडा अज्ञाचें बोल जालो भावाक तंदन दळतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. मनशांच्या आज्ञाप्रास सुम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. La băiam ca tu Jesus ai, Crista cea sogera. दोन एक सांपटल्या पावंडा
Ötmyachen bolzaloi Bavatan dăndăltelea Ötmi prerândile Doruni părzălic dec Amcea dorea muca Gie uncea cârtom prieten ginie păina Sam Sebastian patron amcea Dortea martira La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera Mânșancea ajnea pras Sumia ajnea pali Sasnacea jivana Atirjini sandli Darar tuja mogachi Ashirvada amche मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian patron amcea Dortea martira La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera Sebastian patron amcea Dortea martira La băiam ca tuji să sai Crista cea sogera La băiam ca tuji să sai Crista cea sogera San Sebastian patron amcea Dortea martira La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera La băiam ca crucii să sari Crista cea sogera Dobdonek sampătlea baunda Ötmyachen bolzaloi Bavatan dăndăltelea Ötmi prerândile Doruni părzălic dec Amcea dorea muca Gie cârtom prieten ginie păina San Sebastian
Cristaच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय Cristaच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सोम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना Celestial patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा Celestial patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा दोन एक सापडल्या बावडा अज्ञाचे बोल जालो भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैना San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा
आमच्या आज्ञा प्रास सुम्या आज्ञा पाळली सासणाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे तुझी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुझी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा